See, there were two issues that we went to the Honorable Governor, and both are of gross violation. The first issue is about जे बाब अमित पाटकरान सांगला about the property purchased by the Chief Secretary. आणि जेन्ना purchase केली त्या वेळार there is conflict of interest. He has signed as Secretary TCP, and after that subsequently this sale deed was executed. Aaj the biggest worry for Goans is that our land is being sold, and this sale deed was done for about 2.6 crores. Serious questions to the chief secretary की बाबा तुवें गोयची पेडीफील्ड लँड कशी कन्वर्ट केली आणि तीच जागो तुवें कशी घेतली हाजेर आमी ताका विचारपा आयिल्ले, पूण ताणें आमकां काल फाटल्या दारांतल्यान तो पळून गेलो. सो with that आणि एक issue which the LOP will brief. In that context today we met the governor. आमी ताका मेमोरंडम दिला आणि आमी ताका सांगला की this is gross violation. इललिगॅलिटीज ह्या चीफ सेक्रेटरीन केल्या, ताजेर तुवें कितें ती एक्शन घेवपाक जाय. आमी ताका सांगला की हें जाता तितल्या बेगीन मे बी 8 दिसां भितर तूं हाजो कितें तें डिसिजन हाजेर इन्क्वायरी कर, कित्याक दिस इज सिरियस वायलेशन की आज एका सायडीन सरकार सांगता की गोंयची शेतां आमी प्रोटेक्ट करतले. USP of the BJP party. Second, State Information Commissioner. आमकां सगल्यांक आतां स्पश्ट जाल्लें आसा हो सरकार करप्शनान बुडला. सो कोणूय सिटीजन और आम सादारण गोंयकार जेन्ना RTI फायल करतलो टू कॅच द करप्शन, वो पळय चीफ मिनिस्टराचो मनीस पळय बसला, ही वील टर्न डावन. आमकां इन्फॉर्मेशन मेळचें ना. असल्या मनशाक एज स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर म्हूण अपॉयंट केल्यार गोंयांक बरें, आम सादारण गोंयकाराक बरें, हें लोकांनी डिसायड करपाचें. सगल्यांक खबर आसा ही इज द मॅन ऑफ द चीफ मिनिस्टर. सो ह्या सरकाराक प्रोटेक्ट करपाक तो केन्नाच इन्फॉर्मेशन दिवचो ना. इट वील नॉट बी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर, स्टेट नो इन्फॉर्मेशन कमिशनर आसतलो.